पयलीं मायकल उलयल्लो, मागीर दयानंद मांद्रेकारान ओपनली सांगला की डिसायडच करनाका जोपर्यंत फ्रांसीस डिसोजा गोंयांक पावना तो मेरेन. बरोबर. व्हॉट इज द सिच्युएशन, वातावरण कितें आहा थंय? आता सध्या मिटींग भितर चालू आहा, चडशे मेंबर भितर आहा. दयानंद मांद्रेकार एक भायर सरून गेलो हांगसरल्यान, मागीर महादेव नायक गेला, विनय तेंडुलकर भायर सरून गेल्या, गणेश गांवकार भायर सरून गेल्या. हे 4 जाण मनीस हांगसरल्यान भायर सरून गेल्या. आणि महादेव नायकान वयता वयता आमकां सांगलें की भितर 1-to-1 मिटींग चालू आहा, सीएम एकट्याक घेवन बसता आनी तेंचे सजेशन तेंचे कितें व्यू पॉयंट आहा तो आयकता म्हणून. सध्या 1-to-1 आहा. सुरवात जेन्ना जाल्ली, म्हाका दिसता सकाळीं सुद्दां जेन्ना तुजी डिस्कशनां जाल्यात बीजेपीच्या लिडर्सां बरोबर, तांणी इनिशियली सांगिल्ली की लेजिस्लेचर विंगाची मिटींग, ती मिटींग आतां 1-to-1 भितर कन्वर्ट जाल्या. वॉज अ डिसेंटींग व्हॉइस येवपाक लागला की फ्रांसिसाक येवनी गोंयांत फ्रांसीस डिसोजा उपरांत मेळया, किंवा लेट अस हॅव अ मायनॉरिटी चीफ मिनिस्टर, बीजेपीचो पयलो मायनॉरिटी चीफ मिनिस्टर, अँड विच वील हेल्प टू इम्प्रूव बीजेपीज इमेज अक्रॉस दी कंट्री. वॉज अ डिसेंटींग व्हॉइसीस आनी हे जे एक प्रकारची लॉबिंग सुरू जाला, त्या लॉबिंगाच्या उपरांत हे डिसिजन जाला 1-to-1 करपाचें. पयलीं आमकां सांगलेलें, पयलीं आमकां कळयल्लें की फक्त एक मिटींग जातली आनी थंय फक्त सीएम आपूण बाबा दिल्ली वयता आनी सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट कसो आसलो, कितें कितें जालें आनी आपल्याक डिसिजन घेवचें पडलें, इतलेंच कन्वे करतलो एमएलए, इतलेंच आसलें. आनी नेक्स्ट सीएम कोण आसतले फाल्यां डिसायड करतले. फाल्यां जेन्ना सकाळीं सेंटर पार्लमेंटरी बोर्डाची मिटींग जातली, तेजे उपरांत सीएम डिसायड जातलो, परत लेजिस्लेचर विंगाची फाल्यां मिटींग जातली. इतले पर्यंत शेड्युलाचेर आतां आहा. आयची मिटींग फक्त कन्वे करपाक आसलें तेंकां, बाबा आपूण दिल्ली वयता आनी अशें जाले, अशें इव्हेंट्स जाले आनी तितून आपल्याक दिल्ली वयचें पडटा, इतलेच आयची मिटींगेचो एजेंडा आसलो. पण आतां 1-to-1 स्टार्ट जाला, म्हणजे थंय कन्सेन्सस ना. म्हणजे तेंच्यांनी लिडर आपलो एक फुडें काडला आसतलो, बीजेपी पार्टीन आपलो एक नांव फुडें सांगला आसतलें, बाबा आमी हेका करपाक सोदता, तेंचें एक मत ना. थंय 1-to-1 पावला सध्या. बट तूं जे 2 मेजर फ्रंट रनर्स आहा तांचे कडेन उलयला, लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी राजेंद्र आर्लेकर. ह्या दोगी जाणां कडेन उलयतना हाव इज देअर बॉडी लँग्वेज, वॉट इज द फील यू आर गेटिंग ऑन फील्ड? मजा म्हटल्यार आर्लेकर आमकां खूब, राजेंद्र आर्लेकर आमकां खूब म्हणजे हॅपिली भितर वयतना आसा म्हणजे मातशे उमेदी आसले भितर वयतना, तेंची बॉडी लँग्वेज सांगताली. दुसरी गजाल पळोवपाक मेळ्ळी, लक्ष्मीकांत पार्सेकार असेंब्लीन येता आसतना पर्रीकराची जी ऑफिशियल कार आहा 13 ऑफिशियल कार, मुख्यमंत्र्यांची गाडी तितून बसून येयलो. आनी तेज्या वांगडा तेजो पीएस आहा शैलेश उगाडेकर, मागीर तेजो दुसरे वांगडा जे आसता सनील, ते सगळे जे गाडीन आसले ते गाडींतल्यान देंवले. सो हांगचो मातशें एकदां चित्र मातशें वेगळें पळोवपाक मेळ्ळें. आनी पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार खंयचे गाडयेंतल्यान आयलो? आर्लेकर खूब उमेदी दिसलेलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार खंयचे गाडयेंतल्यान आयलो? मागीर गाडी परत हाडपाक, पर्रीकाराक परत हाडपाक परत गेली. सो मुख्यमंत्र्यांच्या गाडयेन पयलीं लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक ड्रॉप केलो असेंब्लीन, गाडी परत गेली आनी परत मागीर मनोहर पर्रीकाराक घेवन आयली. बरोबर. आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकराची गाडी असेंब्लीक आयली ना. कितले वेळ चलतली अशी दिसता मिटींग, आणि किती चित्र आता मुखार येता? वरभर जाल्यार 1.5 वर चलपाक जाय मिटींग. म्हणजे सगळ्यांक जर तो आयज 1-to-1 सारखे कव्हर करतलो जाल्यार सगळ्यांक 5-10 मिनटां दितलो जाल्यार 1.5 वर चलपाक जाय. कोण कोण आसा भितर आनी कोण कोण आयले नात? सध्या 4 जाण गेले भायर सरून. आता भितर सुभाष आसा, मायकल आसा. मायकल चलोवन भायर येता, आतां पयस आहा ते चलोवन भायर येता. सतीश धोंड तेंचे संघटन मंत्री भितर आहा. बाकी सगळे आमदार आहा फ्रांसीस डिसोजा सोडून. ओके. विष्णू आहा. ओके. लोकीक पळय, शक्य जर आसा मायकल तूं येता म्हणटा भायर, इफ पॉसिबल जाल्यार मायकलाक तुज्याच फोनाचेर कनेक्ट कर, वी विल टेक हिम लायव्ह. हांव कितें करता, होच फोन तो उलयता थंय फुड्यान धरता, तुमी आयकात. नो प्रॉब्लेम, वी कॅन डू दॅट. आमी करपाक शकता. जितली बेगीन जाता तितली लोकां मेरेन बातमी पावोवया. जाले की सांग, आमी इमिजिएटली तुका लायव्ह घेता. Deputy Chief Minister, all the other MLAs and ministers of the party general secretary or anything. Yeah, party general secretary is there. Will all these views be now sent to the parliamentary board? What is the? Yeah, he said that he will send the views of all the MLAs to the parliamentary board. But according to me, it will be decided over here only and told over there in the parliamentary board tomorrow. Yeah. 1-to-1 meeting will happen. Yeah. तुमची message convey केली तुमका minority. No, I have already said that Goa should set an example. Violent minority. Yeah, minority. आणि अशा मताचे तुमच्या बरोबर कितले जण आहात? That each and every MLA has given individual, so they have not told me. So there will be. Not religion. What I'm saying is that
we were always tagged as a communal party, though Goa showed it that it is not. We are 6 MLAs in the BJP, but still Congress says it. No, every now and then they only say that word. So why not set an example? Why not give the minority person as the chief minister of the? No, he knows that. So what has been the response been, sir? Pardon? What has the response been, the PM? When you pay He said that tomorrow it will be decided in the parliamentary vote. no, on this particular point that this could be a game changer as far as the communal tag is concerned. See, he is very smart. The Honorable Chief Minister is very smart. That is why he is being elevated as a defense minister of the country. And whatever he decides will be the. But Mr. Parikar confirmed he become the defense. Yes. He confirmed. Yes. Mr. Lobu, can you tell us that you've been accusing the Congress of playing the communal card, always playing politics on a caste basis, on religion basis. Yeah. Are you not doing the same thing now? No, I am not doing the same thing now. This Deputy Chief Minister, Francis D'Souza, is already the Deputy Chief Minister. So I mean So he should be elevated as the chief. He's coming now. He'll be sending. So this is my opinion right now. But how many MLAs support your opinion, sir? I don't have any idea on that. So let it be decided. सो म्हाका दिसता मायकल मेळून येतगीर लायव्ह आमी आयकला मायकलाक फर्स्ट टायम ही हॅज ओपनली सेड दॅट फ्रांसीस डिसोजा शूड बी एलिवेटेड एज दी चीफ मिनिस्टर दिस सामकें भितर वतना सुद्दां तो तशें वेगळें चित्र करतालो दिस टायम ही इज कंप्लिटली ओपन आमकां मेळटा म्हायती प्रमाणे आज दनपारां 2 मेरेन डेप्युटी सीएम लंडन आशिल्ले तूं म्हणटा तशें 22 नोव्हेंबराक येवपा आशिल्ले ते इमिजिएटली गोंयां येतात एंड ही इज लँडींग बाय 2 o'clock. सो थंय दॅट मूव वील बी व्हेरी व्हेरी क्रुशल आनी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मायकलान अनेक गजाल म्हणे की अल्टिमेटली मनोहर पर्रीकाराचें डिसिजन वील प्रिवेल एंड हांगाच डिसायड जातलें आपल्याक भायल्यान येवन कितें जातलें अशें दिसना म्हणून कशें पळयता ह्या गजाली हय 1-to-1 मिटिंगाचो तो अर्थ अशें दिसता म्हाका की अल्टिमेटली डिसिजन वील बी इन द हँड्स ऑफ मनोहर पर्रीकर ग्रुप जेन्ना सगळ्या आमदारांची एकत्र मिटींग जाली म्हाका दिसता ही अनदर स्मार्ट मूव ऑफ मनोहर पर्रीकर की प्रत्येक MLAक इंडिव्हिज्युअली मेळप तांची मतां जाणून घेवप डिसिजन तोच घेतलो आणि एक हे योग्य त्याच्या दृष्टीन हे योग्य आणि तू म्हणटा असं राजू बदल की सिच्युएशन पळोवन आपली पॉलिसी किंवा स्ट्रॅटेजी चेंज करपाची ओके ती मिटींग सगळ्यांची आशिल्ली पूण आता इंडिव्हिज्युअल मेळ्यार बरें जातलें आणि एक महत्वाचो संदेश पर्रीकार तांकां दितलोच पर्रीकार संदेश कितें दितलो की तुमकां फुडल्या वेळ परत जिखून येवपाचो ना तुमकां आपणे गोंयच्या राजकारणान इंट्रस्ट घेवचे अशें दिसना तशें जाल्यार मागीर आपल्याक थोडी संद दियात आपल्याक एक थोडो स्पेस गोंयान दियात आनी तो स्पेस कसो की आपूण एक बरो कॅन्डिडेट हाडटा ताका मुख्यमंत्री करया आनी अशे तरेन स्ट्रॅटेजी फुडले 2-2.5 वर्सान करया जाका लागून बीजेपीचें स्थान वाडटलें सरकाराची इमेज वाडटली सुभाष फळदेसाय मेळून भायर सरला तांचाय ऑडियो येता तो म्हाका सांगतात की थ्रू करतात म्हणून आयकुया I don't think as of today if you were under the umbrella, any names Hello? So that we are going to decide it tomorrow. So far we are not coming. Who is that leader? Can you name sir? The mining problem solve करने वाला कौन गोवा में इतना after कौन leader? It is not that mining problem. It is not that only mining problem. We have lots of problem, and Goa had totally was relying upon the Honorable Chief Minister. We have seen the chief ministers earlier also, and as compared to all those chief ministers, we have better leaders within ourselves other than the Honorable Chief Minister of today, Mr. Manohar Parrikar. So we got to work hard, that's only. I mean, आजपर्यंत एक shelter under रावताले, we were under umbrella. We have to go out and everybody has to perform now to make up for the loss that we have in absence of. There is no umbrella. No, there will not be any umbrella, and everybody will try to go ahead with all their own decisions. And पर्रीकाराची जागा घेवपी कोण आहा पर्रीकाराची जागा घेवपाची तितके कॅपेबल आणि तितके डिटर्मिनेशन किंवा having that much of this, we will not find a leader not only in Goa, elsewhere also. So it doesn't mean that पर्रीकर नासतना हांगा गोंय चलनाशिल्लें ताचे परस बरें चलतलें डेफिनेटली बरें चलतलें we are more capable than any of the Congress leaders whoever is going to take up. We have at least 10 leaders who are more capable than the earlier chief ministers.
No, not at all. It will go unanimously. We are not going to project somebody else, and we are not going to lobby anybody. Nobody has called me. 2-3 नाव आसा तातूंत भितर फ्रांसीस बाब आसतलो, पार्सेकर आसतलो, हार्लेकर बाब आसतलो. कोणीच कोणाक खंयच्याच आमदाराक सांगलें ना that vote for me. Whatever I have in mind, I have to, because everybody is equally good in these circumstances. तुमचे किती ओपिनियन कोण आसा तिका भितरले कोण आसा तुमचे पर्सनल पळय ते 3 जाण लिडरां भितर आसतले that we are going to finalize tomorrow. Yeah, it is his opinion. I would. It is not a minority. Very suggestive information coming up. 2 गजाली म्हणटानी पयली म्हळ्यार देर इज नो अम्ब्रेला जी एक अम्ब्रेला आसताली पर्रीकराची ती अम्ब्रेला ना एवरीबडी वील हॅव चान्स टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. हाव आर यू इंटरप्रिटिंग दीस स्टेटमेंट की भंय गेलो म्हणटा पळय मास्तर वतगीर जो क्लासरूम जाता तो क्लासरूम जातलो काय हाजो एक पॉझिटिव्ह स्वातंत्र्याचो परिणाम जो दिसतलो. आमच्या खंयच्या तरी एका व्हॉट्सॅपाच्या हेचेर काल हांवें एक पिक्चर पळयलें की भुरगीं नाच करता डान्स करता आणि पॉलिटिशियन्स म्हणजे भितर एक कॅप्शन आशिल्लो की गोंयचे पॉलिटिशियन फ्री जाले. ताचो जोकाचो भाग सोडून दिया पूण म्हाका दिसता की तो काही गोष्टी जस्ट एक म्हाका दिसता टू गिव हिम बेनिफीट ऑफ डाउट की काही गोष्टी काही वाक्य तो अनवधानान उलयला काय अशें आसूं येता की तो खूब मॅच्युअर्ड संजय. आनी एक गजाल कशी आसतली की सगळे जाणा आशिल्ले की मायनिंगा लागून मायनिंग बेल्टान भितर मोठी अस्वस्थता आसा आनी ते 6-7 जे पळय आमदार आसात ते पर्रीकराचेर खूश नाशिल्ले हे सगळे लोक जाणात. तुम्ही म्हणटा तो डिस्प्लेजर जो आसा तो सुभाषाच्या ह्या रिएक्शनांतल्यान आसूं शकता कारण सुभाष हो ओपनली अशे तरेचे कमेंट्स करतालो भायर अनऑफिशियली हे सगळे लोक जाणात. सो यू आर सेइंग मायनिंग बेल्टांतले एमएलए जे आशिल्ले दे आर क्वायट हॅपी दॅट पर्रीकर इज गोइंग टू दिल्ली. तशें न्ही ते हॅपी किंवा कळना पर्रीकार कस तरी करून थाताळून तो मायनिंगचो प्रश्न आपूण सॉल्व करूं शकता हें तांकां सांगतालो. तांकां हळूहळू तांचो भ्रमनिरास जायत आयिल्लो आनी आतां कदाचित तांच्या मुखार ती चिंताय आसत आनी एक आव्हानूय आसत. ताणें म्हणलें न्ही पर्रीकराच्या सावटा खाला ताणें अम्ब्रेला म्हणला पूण तो एक सावट. सो त्या सावटा खाला आमी बरे तरेन परफॉर्म करूंक शकलो नासतले. आतां आमकां सगळ्यांक हें आव्हान आसा आनी आमी बरे तरेन करून दाखयतले. सो ते कशे तरेन ताचे कडेन प्लॅन आसा ताचे कडेन नवी अर्थवेवस्था किंवा नवी वेवस्था तो कसली हाडपाक शकता हें खबर ना पूण तो म्हाका दिसता ताजी खूब अपेक्षा आसतल्यो. बरें म्हाका बाबूश मोन्सेरातान एक बॉम्ब घाला काल राती तो आयकुया सारको आनी ग्लेन टिक्लोची रिएक्शन आयला आमचे कडेन ती दोनी आयकुया आनी बाबूशाचेर चर्चा करूया. No, I have decided to contest in Panjim as an independent. So, yeah. You are going to resign from Congress? Definitely, that is the way how it's going to happen. Okay. But I will do it once they declare the elections in Panjim. But what is the reason basically? See, I always had a wish to contest from Panjim. Okay, and I feel I have a connect with the people where Panjim is concerned. Because 2 elections where municipality is concerned, I have gone to each and every house of the people. But I always felt that Parrikar was better. And I always this thing. So there was no confrontation. Basically, I never thought of contesting when Parrikar was there. Since now there is a vacancy, and I feel I can do a good job where Panjim where the CM has left this job half done. I can do a better job to complete whatever wishes he had. What about Santanpur? That let him see. That we'll see afterwards when time comes. There was any fixing between you and Manohar Parrikar? There is no fixing at all. Why I got to fix? I think Mr. Manohar Parrikar was a capable man to get this thing, and people of Panjim used to vote for Mr. Manohar Parrikar. It is not question of BJP or anything. It is Manohar Parrikar as a person. People used to vote. But you had any meeting with BJP leader? No. I went to meet a friend of mine. I have not met any BJP leader.